जे 18 तारखेक आयतारा सकाळी 9 ते 1 ह्या वेळान जातलें. ह्या शिबिराचो लाभ घेवपाक मये आनी संबंदीत सभोवतालचो परिसर जो आहा त्या परिसरांतल्या जनतेक हांव एक आव्हान करतां की तांणी ह्या योजनेचो किंवा शिबिराचो लाभ घेवन तांकां जर एखादें दुखणें आसत कोणाक आसचें न्हू कितें सगळे जाण बरें आसचें म्हणून अशें जर आसत जाल्यार त्या योजनेचो लाभ खास करून दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना एक बरी योजना. ह्या योजनेच्या अंतर्गत तांची दुखणें पयस करचें आनी शिबिराक हजर जावचें. सो आमी पयले 2 कॅम्प आतां फायनलायज केल्या. पयलो कॅम्प सरांचो आसा तो आमी आतां 19 तारखेक निमित्य आमकां बरें मेळिल्लें आसा. सो सगळे खुबशे एक बरोबर साध्य जातले. दुसरो कॅम्प आमी 2 तारखेक दिवचले दवरला आनी मागीर सालेगांव आनी मागीर बाकीचे सगळे अशे एक सगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सीन सगळ्या खंय खंय गरज आसा ते आमी करतले. थंय फॉर्मूय डिस्ट्रिब्यूट जातले दीनदयाळचे कोणाचे भरूंक ना फॉर्म कोणें भरूंक ना ते सुद्दां वी वील डू इट इन वन सिटींग. आनी सपोज थंय जर पेशंट मेळ्ळे जाल्यार तांकां आमी हांगा हाडून आमच्या हॉस्पिटलान हाडून आमी ऑपरेशन करून एनी वे आर द फर्स्ट लिडींग हॉस्पिटल. आमची अजून पर्यंत म्हाका दिसता 15 ऑपरेशनां जाल्लीं आसा. सगळ्या तरेची जाल्लीं आसा. कॅन्सराची जाली, मागीर लॅप्रोस्कोपीक गॉलब्लॅडर जालो, स्पायन फिक्सेशन जालें, ट्युबरक्युलोसीस ऑफ द स्पायनचो, कॅन्सर ऑफ द माउथ, कॅन्सर ऑफ द युट्रस, गॉलब्लॅडर स्टोन्स, किडनी स्टोन्स, स्टॅन्टींग जाल्ले, कार्डियाक एन्जिओग्राफी जाल्यो. सो ऑलमोस्ट हांव 15 प्रोसिजर्स इन लास्ट 15 days आमी केल्ले आसा. पण आनी आतां रेडिओथेरपी घेवपाक आयजूच 3 पेशंट आयिल्ले आसा पावर घेवपाक. सो आतां नित्य लोकांक एक हें जाल्लें आसा त्या बद्दल उमेद तयार जाल्ली आसा. म्हाका दिसता अशें जर आमी कॅम्प केले म्हयन्याक 1 किंवा म्हयन्याक 2 कॅम्प आमी करूं शकता ऑल ओवर गोवा सगळें करप आनी एक अवेरनेस हेल्थाच्या बाबतींत आनी ह्या स्किमीच्या बाबतींत बिकॉज फायनली लोकां खातीर ती स्कीम आसा. आमच्या सारक्या हॉस्पिटलान वेर एवरी फॅसिलिटी इज अवेलेबल आमी ही तांकां बऱ्या हातून दिवं शकता.